Just imagine. ओके इश्टानो परिवर्तन सरकार सत्तेन येयल्याक प्रत्येक जण जस्टीस मागीत आसा. इल्लिगल मायनींनी जेंकां सतायले ते मागतात. लेबर युनियन जस्टीस मागतात. कॉलगेट वर्कर्स जस्टीस मागतात. MPT वर्कर्स जस्टीस मागतात. जनसमुदाय अख्खो जस्टीस मागता लॉ अँड ऑर्डरा कडेन. सगळे जाण मागतात जस्टीस जस्टीस जस्टीस. जस्टीस जाय जाल्यार थोडे दीस रावात. आमकां जस्टीस बी सुदर्शन रेड्डी मेळटा थोड्याच दिसांनी. जस्टीस जाय आसलो मरे आतां घे जस्टीस म्हणटा CM. अरे बाबा मागता ते दिवंक जाय. हें वर्स वचनपुर्तीचें वर्स CMन सांगला. बाकी लव इज ब्लायंड, लॉ इज वीक अँड आर लोकायुक्त जस्टीस इज रिटायर्ड. हांव शुअर भितर वचपाचो हांव. इश्टानो फाटीं खूब आयकुपाक येतालें की चायना आमच्या बॉर्डरी कडेन पावला, लागीं पावला, अटॅक करपाचें आसा, इंडियेन घुसपाक सोदतात. केन्ना केन्ना हांव चिंत्ता की इंडिया जर इफ इंडिया इज इन्वेडेड बाय चायना जाल्यार कितें जातलें. चायना जर हिंदुस्तानाचेर कब्जा करीत जाल्यार कितें जातलें. मे बी दीस आर द पॉसिबिलिटीज. ऑल द शॉप्स सेलिंग चायनीज प्रोडक्ट्स इलिगली विल गेट रेगुलरायज्ड ऑटोमॅटिकली. Nag Panchami will be cancelled and henceforth Dragon Panchami will be strictly celebrated, or maybe dragon may be declared as national bird. चायनान करप्शन करतल्याक एकूच शिक्षा मेळटा इश्टानो आनी ती म्हटल्यार मृत्यूदंड, डेथ सेंटेन्स. जर चायना इंडियेक कॉन्कर करीत जाल्यार हांव सांगता पयल्याच दिसा 70 करोड लोक तरी मरतले. नाच जावं शकता एक्सेप्ट आय एम शुअर ए राजन कलमाडी विल समहाव एस्केप दीस पनिशमेंट. बटर चिकन, इडली सांबार, मसाला डोसा, फिश करी रायस, मच्छेर झोल, रसगुल्लास, मलाई कोफ्तास, शीख कबाब्स, मटन बिर्याणी, खंयचें इंडियन डीश आसूं तें शेजवान सॉस घालूनच खावचें पडटलें कंपल्सरीली अंडर चायनीज गव्हर्मेंट. ऑल द हेवान्स विल बी शिफ्टेड टू तायवान्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव चिंतता की इज इट पॉसिबल, कॅन चायना कॉन्कर इंडिया? एंड आय फील it is quite possible under our quiet leaders like Manmohan Singh and others. चायनाचो विशय आयला जाल्यार रिसेंटली एक नवो चायनीज प्रोडक्ट बाजारात लॉन्च जाला. त्याचें नांव म्हाका याद जायना एक्झॅक्टली कितें तें. आनी नांव याद जालें सुद्दां जाल्यार विल आय बी एबल टू प्रोनावन्स दॅट चायनीज नेम? फायन, दीस इज दॅट प्रोडक्ट. आणि ह्या प्रोडक्टाचेर मार्केटाचें इन्स्टंट रिएक्शन आमकां मेळ्ळां आनी तें अशें आसा. Looks like market is not ready for this product. आम्ही पत्रकार लोक नॉर्मली वास काढीत भोवत असतात की खंय बातमी मेळटली काय, कोणाचे स्कॅम मेळटले काय, ब्रेकिंग न्यूज कितें मेळटली काय. पूण हांगा आयतो वास मेळटा आसतना सोंसना जाल्यार इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. इश्टानो ही निकी पाशेकोची केस केन्ना सॉल्व जातली काय, कितले तेंप जाले. ती ज्युनियर इंजिनियर एसॉल्ट केस आतां लेटस्ट हे पळय हायकोर्टान मिकी पाशेकोक नोटीस धाडल्या आनी ताका 1 आठवडो दिला ते नोटिशीक रिप्लाय करपाक. पळोवया मिकी पाशेको सद्या हो सगळो डेव्हलपमेंट बाबडो कसो हँडल करता तो. मिकी बाब, तुज्या ह्या ज्युनियर इंजिनियर केसीचे बरेच तेंप जाले अजून सॉल्व जायना मरे. कितें पयलीं तुजेर एडवोकेट आयरिश रॉड्रिग्जान आणि तेच त्रास करता आमगे गोंयकारांक. बरें ही केस तूं आमकां एक्सप्लेन कर पळोवया. कितें ह्या तुज्या केसीन मारपा पर्यंत तुमकां खबर आहा फाटीं मारले आनी कोणें मारले? हाव डू आय नो. पण एक गजाल आसा, केन्नाय खंयच्याय आम आदमीचेर खंयच्याय मिनिस्टरान वा MLAन हात उखलीत खंय इंडियेन जाल्यार पयलो उगडास तुजो येता मिकी. गोंयान म्हाका दिसता तुवें हो ट्रेंड स्टार्ट केला. म्हाका तुवें बरोवपाचें हूंय जालें तें सुरवात करपाची, आमी आतां बंद करपाक सुरवात करुया न्हू. ओके म्हणजे कर्मा कोणें करपाची आनी आमी बरोवपाचें फक्त बरें. तूं होम मिनिस्टरा कडेन उलय मरे. जो म्हणी CECक भियाना, जो म्हणी सुप्रीम कोर्टाक भियाना, ताका हें प्रकरण मिटोवपाक, आय मीन ताका हें प्रकरण जाग्यार उडोवपाक कितें प्रॉब्लेम?
मिठी मारल्या मरे तुम्ही दोगांनी. हांवें सीएमाक सांगपाचें सांगलां. सांगला मरे मागीर सुसेगाद न्हीद मरे तूं, डोंट वरी. पूण आनीक काय एक्सपेक्ट करपाचें ना सीएमा कडच्यान. आं जाल्यार मागीर सोमतें हे प्रकरण सोंपलें काय आमकां ते हे चॅरमॅनचे बाकी डिटेल्स आमकां मातशें खरें खरें सांग की कितें जालां तें आतां मेरेन. म्हाका दिसता आतां हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेतलां आनी मुखेलमंत्र्याकय म्हटलां डिटेल हांव डिस्कस फाल्यां करतलो. तुमी सगळे पत्रकार जितले आमी उलयल्या जितले हे पत्र दिलां तेजे सगळी बातमी सारकी हाडा. हेंचे हांव नकळो पण हांव सारको कळ्ळें तुका बातमी हाडपाक जाय जाल्यार मातशें कितें दक्षिणा बी म्हाका कळ्ळें न्हू. ओ गॉड अरे मिकी बाब आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट बोट, आय एम टॉकिंग अबाउट नोट माल. पैशांचे 500चे 2 नोटी गिव टू मी देन ओनली टेकिंग युअर बातमी. 2 मिनटां दी म्हाका तूं नोट हाडूंक लायला. गुड व्हेरी गुड. मिकीची बोटां पळोवन म्हाका याद जाली. बाय द वे आनी एका आमदाराचो हात इंजर्ड जाला ह्या दिसांनी आनी तो एग्रेसिव्ह खतरनाक आमदार जावन आसा आलेक्स रेजिनाल्ड. जालें कितें राहुल गांधी AICCचो वायस प्रेसिडेंट जालो न्हू तातूंत तेणी भाशणान म्हटलें इतलेंच की हात को उठाना है जालें. थंय आलेक्स रेजिनाल्डान तें रॉंगली घेतलें आनी आतां मेळत तेजेर हात उखलीत आहा तो. सध्या चलयांचेर जावपी अत्याचार आनी तांची सुरक्षा सेक्शुअल अब्यूज ऑन चायल्ड हे चलयांचे हक्क हाचेर खुबशे मिटिंग्यो जातात आमी पळयतात. आतां एक फंक्शन एक अरेंज केल्लें ऑर्गनायज केल्लें चलयांचेर अत्याचार जावपी हेच्या खातीर आनी फंक्शनाचेर ते बॅनर आसलेलो असो ओके. जाल्यार भाशणां कितें ही पळय अशी दिसाक एक कणकणी घरं फोडटात, दुकानं फोडटात, बायलांची अब्रू वता. सरकार खंय न्हिदला. फाल्यां तुमी आनी 500 पुलीस घेतात. ह्या पुलिसाक भजी काडपा बसया भजी काडपाक गाड्याचेर. जर आमी ह्या आरोपी जर धरपा जायना जाल्यार आमकां आनी 500 पुलीस कित्याक जाय. ह्या भाशणाचो मुद्दो आसलेलो की आनी 500 पुलीस कित्याक घेवपाक जाय. आम्ही 10 महिने त्याचे राज पयले. आता स्पष्ट जाल्लें आसा की मुख्यमंत्र्या कडेन गोंयचें राज चलूंक जायना. मागता मुख्यमंत्र्या कडेन जाता तितले बेगीन तुजी खुर्ची सोड. तुका लोकांनी उखलून भायर मारच्या आदी तूं कुशीक राव आनी कोणान गोंयचें राज बरे भाशेन चलोवन दी. म्हाका तर ज्या प्रमाणे कळ्ळा पळय त्या प्रमाणे मुख्यमंत्र्याक गोंय राज्य चलोवंक कळना. मुख्यमंत्र्यान आपुणून खुर्ची सोडपाची आनी दुसऱ्याक करपाचो ह्या भाशणाचो अर्थ असो. हे सायडीन रेप जाता ते सायडीन मोपा एअरपोर्टाचेर हांगा उलयता. मोपा एअरपोर्ट गेल्यार बरो म्हणटा तो. आनी हितूनसून अशें कळ्ळें म्हाका की मोपा एअरपोर्ट कॅन्सल जायत जाल्यार गोंयांत रेप जावपाचें बंद जातलें अशें विजय म्हणटा. त्या भाशणाचो मोरल असो 29 तरी जायना जाल्यार आमी वास्को बंद करया. आणि तेच भाशेन ह्या वास्को आमच्या ह्या फातोर्डाच्या MLA डिक्लेअर केला की आपण जाता जाल्यार 29 तारखेर आपण फातोर्डा आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी बंद करतलो म्हणून. अरे वास्को आनी फातोर्डा बंद करतले तेन्ना करतले पणजे काँग्रेस पार्टीन बंद करपाक सुरवात केली सुद्दां पूण तेंची पणजी बंद करपाची स्टायल मातशी वेगळी आसा. इट्स नॉट गँगनम स्टायल बट इट इज गंगाराम स्टायल. गाडी हाडप फुगड्यो लावप गर्दी करप. तब्बल 40 लाखाच्यो फुगट्यो मारून 5 तास रस्तो आडवून दवरलो त्या राती खंय. हो सुद्दां एक प्रकारचो बंद पाळपाची ही तरा आपापली तरा आसता. कोण 40,000 लोक घेवन बंद करता तर कोण 40 लाख मोडून बंद करता आसता तशें. इश्टानो फाटल्या दिसांनी अशी खबर आयकल्ली की वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर दयानंद मांद्रेकार GMCन एडमीट आसलो. आरोग्य तेंचें मातशें बिगडलेलें. सो आमी दयानंद मांद्रेकारा कडेन उलोवया आनी जाणून घेवया की तेंची तब्येत कशी आहा आतां.
सर आता तुमची तब्येत कशी असा? हे प्रसिद्ध आहेत आणि आमचे गोमंतकीय आहेत आणि एवढे मोठे माणसं होऊन गेलेली आहेत. सॉरी 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 रॉंग टेप टेप काटी सॉरी. हो म्हाका पयलीं दयानंद मांद्रेकरूच कसो दिसलो. आय एम सॉरी असो मिक्सअप जाला हांव. सॉरी दयानंद मांद्रेकर सद्या तांकां डॉक्टरान कंप्लीट बेड रेस्ट सांगला म्हणून ते आमच्या बरोबर मिळू शकना आमकां उलोवपाक. पण बरें आहा ते डोंट वरी. सरकार बीन सगळें बरें वेवस्थीत. दयानंद मांद्रेकरा सारकी आनी पर्रीकरा सारकी वेळ आपल्याचेर येवची न्हू म्हणून सद्या डेप्युटी CM फ्रांसीस डिसोजा आनी सुभाष फळदेसाय डेली 2 वरां सकाळचे हेच करता. व्यायाम करता व्यायाम. पेनाल्टी शूटआउट आयते अशे मारून. आणि ह्या पेनाल्टी शूटआउटा बरोबर आमी आमचो आयचो जस्ट इमॅजिन हांगा सोंपया इश्टानो. फुडल्या आठवड्यांसून असेंब्ली सेशनाक सुरवात जाता. त्याची लायव्ह कवरेज तुमकां प्रुडंटार पळोवपाक मेळटलीच. पण तेजे विधानसभेचे अपडेट्स स्पेशल अपडेट्स तुमकां पळोवपाक मेळटले जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीन. सो इश्टानो कितें सांगपाचें आसा कितें म्हणपाचें आसा जाल्यार म्हाका मेल करा ऑन features@prudentmedia.in हाचेर. आनी तुमचो इश्ट तुमकां म्हणटा बाय बाय आनी देव बरें करूं. बरे भशेन रावात. Just imagine.